माथेवाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 10. जेजू 12 जणांक विंचून काढता. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिष्यांक लागी आपयले आणि देवसार धांवडावचो आणि सर्व रोग आणि पिडाशिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां ही: पयलो सिमाव जाका पेद्रो म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, थोमास आनी सुंकागार माथेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, देशभक्त सिमाव आनी जेजूक गथान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. 12 जणांचे मिसांव. ह्या 12 जणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायेल कुळयेच्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांमध्ये वसा. वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक घूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बोदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वानो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतस, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसो भायर सरन वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरचीं तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सवेर रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच पाठी येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ फाफोडन भायर सला. सतस हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळ्ळात ती काकुळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. येवच्यो आसात त्यो दगधन्यो. पळया, हांव तुमकां वागठां मदें बोकरे कशें धाडटां. देखून सर्पा बरे चातूर आनी पारव्यां बरी सादेबळे जाया. मनशा लागीं सत्रा येन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जेरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशीं उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्न दितलो.
भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बाचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक फोळण वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, मनशा पूत येवचे आदीं इस्रायेलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धनिया प्रास साकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येजमान्याकच बेएल्जेबूल म्हळें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनीक कितें म्हणचे नात? कोणाक भियेसय. देखून मनशांक भियेनाकात. धांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगतां तें तुमी उजवाडांत सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटेल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोडांत नास करूंक शकतेल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशाक धोन विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलातेविने भुंय पडना. तितलेंच तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुज्यां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. क्रिस्ताक उक्त्यान मानून घेवचो. देखून मनशा हुजेर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजेर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजेर हांव नाकारतलों. समाधान न्हय, बगार तालवार. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण चिंतिनाकात. समाधान न्हय, बगार तालवार हाडूंक आयलां. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयलां. अशे एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. जेजूचो पाटलाव करूंक स्वात्याग. म्हजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वरन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेठांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. प्रतिफळ. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून
स्वागत दिता ताका नितिवंतांचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावधार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. आमेन.